वर्ष 2025-26 सावन शैक्षणिक वर्ष 1 एप्रिल सावन सुरू. 6वी ते 10वी आणि 12वीच्या भुरग्यांक 1 एप्रिल सावन वर्ग घेवपाक सुरू करतले. कालोराक लागून दिवपी सुटी 1 मे ते 3 जून मजगती आसतली. चवथ, दिवाळी आणि क्रिसमसाची सुटी खंय आसात तशीच आसतली. एकाडेमीक इयर एप्रिलासान सुरू जातलें म्हळ्यार कशें की एप्रील हो सदांच हो एक म्हयनो असो आसा जेन्ना भुरग्याचे एग्जामी सोंपतात. सो एप्रील म्हयनो आमी इतल्याच खातीर भितर घेतात आतां एकाडेमीक हेका की जो अदरवायज सगळे जे कितें सेंट्रल बोर्ड आहात CBSE, ICSE हांचे सगळ्याचे एकाडेमीक इयर 1 एप्रिलासान सुरू जाता. एप्रील म्हयन्याच्यो ज्यो क्लासी आसात त्यो 11:30 नंतर कंटिन्यू करप ना, मॅक्झिमम अप टू 11:30 पर्यंत. कित्याक तर तेन्ना गोंया भितर जे कितें गोंयची कंडिशन पळोवन आनी हीट आसता म्हणून 11:30 नंतर ते जावचें ना. हाका जितले आवर्स आमकां कंटिन्यू करपाक जाय ते जर करतले जायत जाल्यार एप्रील जर म्हयनो भितर जर सरले जायत घेतले जायत आमी जाल्यार आमचे खूब प्रश्न सुट्टात. शिक्षकांचो निर्णयाक येवकार. तशें जाल्यार NEPक खंय लाव जातलो. एक्सपेरिमेंट आमी करपाक जाय. हांव एक्सपेरिमेंट नवीन म्हणना कित्याक की CBSE स्कूल्स आनी खास करून केंद्रीय विद्यालय जे गोंयांत काम करता स्कूल ऑलरेडी ते टायम टेबल तशें फॉलो करता. हेडमास्टर म्हणून म्हाका दिसता की अशें जर करीत जाल्यार स्कूल इंस्ट्रक्शनल डेज वाडटले. चड इंस्ट्रक्शनल डेज आसा म्हटल्यार आमकां NEPक फायदेशीर ठरतले. नाजाल्यार आमच्या गोंयांत कितें जालां वन टायम स्कूल सकाळचे सांजचे वेळार स्कूल घेवं शकना. स्ट्रेच आमचे तशें ल्हान जाल्ले आसा. The decision to commence the academic year in April rather than June is a progressive step that offers multiple benefits for students, teachers and school administration. First, April is already a working month for teachers. Traditionally, teachers remain engaged academically with academic duties till April 30th. With the government decision to start in the month of April, these classes will now receive official recognition, ensuring better structure, regulation, and accountability. More syllabus for students' completion, extending regular classes for students of 6th to 10th and 12th. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.